वर्ल्ड टुरिझम दिसाक लागून तुम्ही जायते प्रोग्राम दवरले काय समथींग ऑफ द प्रोग्राम See, World Tourism Day with inclusive growth, that is the theme. And as you know, Goa depends totally on tourism now. Mining has stopped. Due to pandemic, there was no tourism also. पूण आज tourist फकत भायले गांवांनी सावन न्हू, विदेश सावन न्हू, आज from all over India they are pouring over Goa. So it is but appropriate that we commemorate, we celebrate World Tourism Day. Because ours is a tourism state. आता आमची tourism state म्हणटा आसतना जे youth आसा हांव सदांच समजता they are the future of our country. We have a young population. I am seeing that in the name of tourism certain bad things also happen. And the worst thing that can happen, the bad thing happening is people are taking to drugs. Our theme here for our function is say no to drugs to the young people. We have mixed it with music and perhaps dance. Performances on the spot, compositions on the spot, slogans on the spot, and we are going to select the best creative person in terms of song, in terms of slogans, in terms of posters, and see that they get prizes, first, second and third prize. आणि हे भाशेन तरी आमी केल्यार म्हाका दिसता यूथ टुरिजमा इन्वॉल्व जातले. आजकाल कितें जाता, टुरिजम म्हळ्यार थोडेशे हॉटेलां आहात ती. टुरिजम म्हळ्यार खरें गोंयचो लोक आसपा जाय, आमचे यूथ आसपा जाय, तांकां गेनफूल एम्प्लॉयमेंट मेळपा जाय, कितें एक्टिविटी जाता तांकां दोन पयशे जोडपाक मेळपा जाय. सो वन्स दे गेट इन्वॉल्व इन सच फंक्शन दे वील नो वॉट इज टुरिजम. दे वील कम आउट वीथ ब्रायट आयडियाज एज टू वॉट कॅन हॅपन. आनी तेजेर म्हाका दिसता हे भाशेन सगळ्यांक स्टेक होल्डरांक बऱ्या पडटलें. वी वॉन्ट टुरिजम बट वी वॉन्ट क्लीन टुरिजम मायनस द बॅड थिंग्स लायक ड्रग. हें म्हणटना तुवें हिंगा लोकांचे रिस्पॉन्स पळयला. मोस्ट ऑफ देम आर ऑल लोकल विलेजर्स. आय हॅव मोर पीपल वेटिंग ऑन द बीच. यू हॅव ऑल यंग पीपल एज वेल, मॅक्सिमम यंग पीपल. वॉट डज इट शो? द एन्थुजियाझम. सो हांगा इन गोवा देर इज नो dearth of talent. We have to only channelize them, and today they know that this party which I belong does something meaningful for the people, whether it is for youth, for women, led by our Honorable Prime Minister at the center, Shri Narendra Modi ji. It is like a movement all over the country. You have seen what response he had at in the United States when he went recently. लोक म्हणटा मोहीन बाबान म्हणटा ते पॅन्डेमीक टायमार खंय आसलो काय म्हणून. हांव त्या लोकांक एकूच सांगूंक सोदता की आलोचक आसता, विरोधक आनी आलोचक पॉलिटिक्सान आसतात, त्या लोकांक सांगूंक सोदता हांव की पॅन्डेमीक टायमार जे बाबान काम केलें तेजी आनी म्हाका दिसता कितली उलयता तितली उतरां तारीफ करपाक तितली कमी. जशें की CSR फंडासून तेणी चिकालीम हॉस्पिटलान कितले इम्प्रुवमेंट हाडले, तरेतरेचे तेणी मशिनरीज इक्विपमेंट हाडून ते एडवान्स हॉस्पिटल अशें केल्लेलें आहा. हे सगळे जनतेक खबर आहा. तशें घराघरांनी तिणी जेवणाचे पॅकेजीस हे म्हाका खबर आहा की पर्सनली आय हॅड डिस्ट्रिब्युटेड द पीपल. पूण सांगता हे दिशाभूल करपाची कामां स्वता तेंच्यांनी कांयच केल्लें ना. हे लोकांचेर बोटां एकामेकाक बोटां दाखोवपाचें काम केल्लें. हेंकां जर खरी जर हेंची इच्छा आसली जाल्यार पॅन्डेमीक टायमार खंय गेले हेंच्यांनी म्हाका तेंची जी कार्यकरणी कितें केल्ली जी पॅन्डेमीक टायमार तेंच्यांनी डिक्लेअर करची, नाल्यार हांव डिक्लेअर करता फाल्यां आमी कितें काम केलां तें म्हाजे कडेन रिकॉर्ड आहा. सो बेश्टे लोकांची दिशाभूल करनाका. लोक ही जनता ही नादान आनी पिशिना ही सगळी खबर आहा. कोण केन्ना खंय पावलो लोकांक हे खबर आहा. बेश्टे पॉलिटिक्साच्या नांवान मायलेज घेयनाका. आनी पॅन्डेमीक इज अ वर्ल्ड सफर जाल्लो पॅन्डेमीक आहा. ह्यो सगळे गोंयानूच लाडके गोंय न्हू हे सफर जाल्ले अशें हे संवसार सफर जाल्लो आहा. सो हे पॅन्डेमीकेच्या नांवार तुमी खंय तरी कसलीच दिशाभूल लोकांची करची न्हू. हे इतलेच म्हाजे एक विचार आनी म्हाजे तुमी खंय तरी रावचे जाल्यार आमचे मोहीन बाबाच्या वांगडा रावचे इतलेच म्हाजे एक विचार. थँक्यू. देव बरें करूं. आणि तुम्ही सगळे टॅक्सीकार आणि तुम्ही टॅक्सीकार वाला स्टेक होल्डर्स किती सांगू शकता? ॲज अ आम्ही टॅक्सीवाला युनायटेड टॅक्सी युनियन WM एअरपोर्ट. सो आम्ही आमचो एक मेन रोल रिगार्डिंग टुरिजम डे खातीर. सो जसो आमचो WMचो MLA आनी गोवा राज्याचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाता म्हणटा टॅक्सी पीपल दे आर द एम्बेसिडर ऑफ गोवाचे एम्बेसिडर. सो आम्ही पासून आयज एक क्लिनिंग ड्रायव्ह कसो हांवें बारीकसो केल्लो आसा. आनी जे मोस्ट 50-60 टॅक्सी आज हांगा येयल्ले आसा एक्सिडंट ड्रायव्हर्सा खातीर. सेकंड म्हटल्यार काल एक तुमी एक व्हिडिओ पळयल्लो आसतलो तो कोण तो गोंयचो आवाज म्हणून त्याने खंय तरी आमचें एलिगेशन घातलें की टॅक्सीकारांची खंय तेणी मिनिस्टरान वाड लायली तांकां खंय 2 वर्सां सभा म्हणून. पूण हांव ताका सांगूंक सोदता इवन पॅन्डेमीक टायमाचेर WMचो MLA
हांगा 2 वर्सां कंटिन्यू आसलेलो आमकां जे हॉस्पिटलांची जी सुविधा आसली ती सगळी तिणें प्रोवायड केल्ली आसा. जो गोंयचो आवाज जो म्हणटा पळय ताका आमी 2 वर्सां हांव दाबोळी पळोवन पासून आसलो. सो ताका रायट ना आमच्या मदीं हितून दाबोळी इंटरफेर जावपाक. सेकंड थिंग तो म्हणटा आमकां टॅक्सीची वाड लायिल्ली आसा. आमचो MLA आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ही आर कॅपेबल टू हँडल आवर टॅक्सी मॅटर टॅक्सी इश्यूज. जो मिटर इश्यू आसूं जो आमचो कावंटर इश्यू आसूं जावं आनी खंयचे अदर इश्यू आसूं ही इज कॅपेबल टू हँडल आवर इश्यूज. तो गोंयचो आवाज हांगा इतो आमच्या टॅक्सी इंटरफेर जावप न्हू. आनी आमच्या खांदार हात दवरून बंदूक दवरून तिने आपली पॉलिटिकल करियर फुडें करचें न्ही हें ताका आमी सांगूंक सोदता. काय म्हणतात काल गोंयचो एक आवाजान एक खंय तरी एलिगेशन केला की तुमचे तेचे तुमचे हांव हें जें एलिगेशन केलां तेंचें नांवूय घेवपाक सोदना रिप्लाय करपाक सोदना. पूण हांव एकूच सांगता टॅक्सीवाल भावांक कितें केलां ना केलां तांकां खबर आसा. तेंचे टॅक्सीज वेव केले पेनल्टी वेव केली ड्युरींग द होल पॅन्डमीक पिरियड. मिटर फ्री आसलो म्हणलो पयलो आमी 2 इन्स्टॉलमेंटान दिताले आतां फूल इन्स्टॉलमेंट मेळटा. हे सायडी मिटर बसय हे सायडी रिफंड मेळटा इन्क्लुडींग डेटा चार्जीस एंड सर्वीस चार्जीस म्हणजे फूल एमावंट आमी रिफंड करता. टॅक्सी भावांक खबर आसा आख्या गोंयचे जनतेक खबर आसा. सडनली कोण तरी उठता आनी कितें उलयता पिश्या भाशेन कितलें तेंचें फ्रस्ट्रेशन. तेंय जाल्यार वर्ल्ड टुरिजम डे ते आमचे पोस्ट सगळे वाचून लोक पिशे जाले दिसता म्हाका. सो इट इज अ व्हेरी गुड सायन फॉर अस की लोक पिशेय जाता म्हूण इतलें हांव म्हणपाक सोदता. थँक्यू.